हांवें बिझनेस एडवायजरीची जेन्ना मिनिट्स कन्फर्मेशन आयली त्या वेळाचेर हांवें स्पिकराच्या नजरेक हाडून दिलें की आमी डिमांड केल्लो गेल्ल्या हाजे पयलीं न्ही ताजे पयलीं बिझनेस एडवायजरी कमिटी जेन्ना एक दिसाचें सेशन जाल्लें की डिसेंबर म्हयन्याक फूल फ्लॅज हांवें बरोवन दिल्लें की डिसेंबर म्हयन्याक फूल फ्लॅज 20 दिसाचें सेशन घेवचें तें डिसेंबराक जालें ना. आमची अपेक्षा आशिल्ली की आतां जें सेशन घेतात जानेवारी तें किमान 15 ते 20 दिसाचें आसतलें. पयलीं आमी परतो थंय रिकॉर्डाचेर हाडलां आनी परत सांगलां की आतां बजेट सेशन जें मार्चाक तुमी घेतात तें मार्चाक तरी फूल फ्लॅज बजेट सेशन घेयात. त्याच सेशनाक बजेट पास करा. लेट इट बी डिलिबरेटेड इन दॅट. नाजाल्यार तुका डिस्कस करपाक स्कोप कितें आहा? स्कोप कांयच ना. आमी सांगिल्लीं 5 कॉलिंग एटेन्शनां घेया म्हणून दे एग्रीड फॉर 3 एक्चुअली. म्हणजे दिसाक जर 3 कॉलिंग एटेन्शनां 3 दिसाक 9 कॉलिंग एटेन्शनां विशय आसा 50 आसात राज्याचे मुखार लोकांचे मुखार ते आवाज उठोवप कसो? हाव कॅन वी रेज द वॉयस इन द हावस? बरं आज 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 गव्हर्नराची स्पीच पळयलें हांवें आतां ल्हान समारोह खंयच पोलाचेर एक स्टेटमेंट तातूंत एकूय स्टेटमेंट आमकां दिशिल्लें की गव्हर्नर वील स्टार्ट वीथ द स्पीच बाय रेफरिंग इट टू द कोल. येस माय गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू स्टॉप द कोल अशें कितें घालतलो काय दिशिल्लें पूण तें कांयच ना. हांव 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 नकळो कशें आनी आतां ताणें स्पीच तर ताणें वाचूंकूच ना. आयचो प्रोटेस्ट तुमचो आयज करीन तें ज्या पद्दतीन हें चलता ते पद्दतीच बरोबर यू आर प्रॅक्टिकली म्हणजे वी वॉन्ट टू बी द वॉयस ऑफ द पीपल. हाव वी कॅन बिकम वॉयस ऑफ द पीपल? स्कोपूच ना न्ही. ते गव्हर्नर 5 मिनटां वाचलो आनी गव्हर्नर गेलो. ताचे फाटल्यान बिझनेस एडवायजरी कमिटीचेर ते रिप्लायच काय ना न्ही. कोणूच रिप्लायच दिना. सर गव्हर्नरचे हितून आयआयटीचे कितें आसलें आयआयटीच्या वयली आसलें. हांवें अजून फूल डिटेल्स पळोवना. हांव फक्त हांव सोदतालो कोलाचेर कितें मेळटा काय म्हणून सो दॅट आय कूड हॅव सेड एटलीस्ट तें काय म्हाका मेळूना. पूण दॅट स्टील आय वील गो थ्रू इट. फर्स्ट डे आसा न्ही 27 तारखेक गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर हें आसा डिबेट मागीर डिस्कशन 3 दीस सर्व क्वेश्चनावर आसतलो आनी गव्हर्नर स्पीचाचे टॅगिंगाचे उलोवपाक मेळटले तेचे भितर तुमी डिस्कस करता. आमी सगळे मुद्दे कवर करता टोटल सर जे आसा. सर गव्हर्नर्स एड्रेसान म्हादयचेर फक्त एकूच लायन आहा हाजे वेल्यान दाखोवन दिता न्ही. म्हादयचेर आमचें कॉलिंग एटेन्शन आहा सगळे आमदारांनी ताणें sign फक्त मारून. एकूच लायन केला गव्हर्मेंट हॅज अप्रोच सुप्रीम कोर्ट म्हणून एकूच लायन आहा. सगळे आमदारांनी सायन मारून कॉलिंग एटेन्शन दिलां म्हादयचेर दिलां डबल ट्रॅकिंगाचेर दिलां तुगेलें तें Mining. तें गांजा कितें तें कॅनॅबीस ताचेर दिलां. 3 कॉलिंग एटेन्शन आमी आज सायन मारून सगळ्यांनी दिलां. सर तरी म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आहा थंय प्रोक्लेमेशन काडलें आनी थंय लोकां मदीं बोवाळ पडलो. फाल्यां तेंच्यांनी थंय उठाव म्हणून व्हडली रॅली बी दवरली. तुमी वचपाचें आहा थंय सपोर्ट करपाक? हांव गरज पडली जाल्यार टीचर तुमी तुमी तेंकोन येता ते हेका न्ही न्ही जेडेच्या कशें आमी शेळ मेळावळीच्या वेळार तांकां तांचे फाटल्यान उबे रावले सारकें. हांव रातचो 11 वरां थंय गेलो तांकां मेळ्ळो आनी तेन्ना हांवें मिनिस्टराक स्टेटमेंटूय केलो की तुमी तांकां विचारनासतना तांच्या माथ्यार कांयच म्हणनात. तो पयलो फाल्यां युनायटेड ऑपोजिशन पळोवपाक मेळटलें म्हणजे तीन ना आजय आशिल्लें न्ही. आज सगळे जाण आमी तशें आशिल्ले बरोबर असेंब्ली भितर तरी सगळ्या आयडिया इवन आज आनंदाची गजाल म्हणजे चर्चिलूय बाबडो उबो राविलो पोलाच्या इशूचेर विच इज ए गूड सायन अशें म्हाका दिसता.